नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. गुळे काणकोणां जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 21 वर्साच्या तरणाट्याक आयलें मरण. दुचाकी चलोवप्यान ट्रकाक नेटान धक्को दिल्ल्यान घडलो अपघात. बार्देस कामुर्ले शाळेत भुरग्यांक मरासर पडयल्ल्या दोगा शिक्षिकेचें निमणें निलंबन. खात्या कडल्यान आदेश जारी. मुख्यमंत्र्यांनी भुरग्यांक अशा तरेन मारिल्ल्या घडणुकेचेर उक्तायली खंत. दोंगर कापणीचे खापर टीसीपीचेर नाका. मंत्री विश्वजीत राणेन हात फाफुडले. मुख्यमंत्र्याकूय मेळून उलयतलो विश्वजिताची म्हायती. मुख्य सचिवान रुपांतरीत केल्ली शेतजमीन विकत घेवपाचें प्रकरण काँग्रेसीचो मंत्रालयातलो मोर्चा पुलिसांनी आडयलो. पुलीस आनी काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं झटापटा. सरकाराच्या जमिनीत येवपी प्रकल्पांक लोकांचो विरोध. हो कसलो न्याय? मुख्यमंत्र्याचो प्रश्न. कुडचिरेचो प्रस्तावित प्रकल्प कोयराचो न्हय, मुख्यमंत्र्याचो दावो. गोयच्या बिग फूट म्युझियमात फातराचेर पितारिल्ल्या मिराबाईच्या शिल्पाक जाली 30 वर्सां पुराय. गोयचे हे मिराबाईचे शिल्प भारतांतले सगळ्यांत व्हड शिल्प म्हणून लिम्का बुकांत नोंद. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बुधवारा राती गुळे काणकोण जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्याचेर लायटी नाशिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक अंदाज आयलो ना आनी ताणें थंय पार्क केल्ल्या ट्रकाक धक्को दिलो. ताच्या तकलेक मार लागिल्ल्यान ताका मरण आयलें. गुळे काणकोण हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंटा भितर ब्लेझर गोम्स पावळे काणकोणचो भुरगो 21 वर्सां पिरायेचो भुरगो एका मरण येयलें. सविस्तर म्हायती अशी की एक गुळे हांगा एक ट्रक जवळ जवळ सहसून बंद पडलेलो अशी आमकां थळाव्या लोकांनी म्हायती दिल्ली आसा. आनी त्या ट्रकाचे लायटी बी कांय पेटनाशिल्ल्यो. आनी जेन्ना हो ब्लेझर मडगांवच्यान काणकोण येतालो तेन्ना ताका स्ट्रेट रोडाचेर हो त्या जाग्यार स्ट्रीट लायटी ना कांय ना, ताका तो ट्रक दिश्टी पडना. तेजी स्कूटर जी आसा ती डायरेक्ट त्या ट्रकाची फाटल्या सायडीच्यान भितर गेली. ताची तकलेक दुखापत जाली आनी पुलिसेक कॉल केले थळाव्या लोकांनी. ताका काणकोण हॉस्पिटलांत आयलो. काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान जेन्ना ताका मडगांव रिफर करताले तेन्ना वाटेरूच ताका मरण येयलें अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा. हो 21 वर्सां पिरायेचो भुरगो आसा. काणकोणा जे करमल घाट जो स्ट्रेच आसा हांगा कंटिन्युअस ट्रक जे आसा ते बंद पडत आसात आनी बंद पडलेल्या कारणान ते पुलीस दवरता खरें, पूण रातची थंय डिफिकल्ट जाता लोकांक. अशी ट्रक बंद पडटा पूण ह्या ट्रकाक एक्सिडेंट जावपाची जी हे आसा संख्या जी आसा ती वाडत गेल्ली आसा. कामुर्ले प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्याक मारपेट प्रकरणात शाळा वेवस्थापना कडल्यान सुजल गावडे आणि कनिष्का गडेकर ह्या दोनूय शिक्षिकांक निलंबित केले. फुडल्या सप्तकांत ह्या प्रकरणाचेर चवकशी जातली अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. खंयसरूय जाल्ल्या दोंगर कापणीचे खापर नगर नियोजन खात्याचेर फोडू नाकात. रेस मांगुसात जावपी कथीत DLF प्रकल्पाची पुराय चवकशी करपाक वेळ लागतलो. तांचे कडेन कायदेशीर परवाने आसल्यार आमी कांयच करपाक शकना अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आम्ही परत एकदा आयज नवे अमेंडमेंट्स आनी नव्या गायडलायन्साचेर आमी चर्चा केल्या. नव्या गायडलायन्स आशिल्ल्यो हिल कटिंगाचे संबंदीत. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन दॅट नॉट अ सिंगल परमिशन ऑफ हिल कटिंग हॅज बीन गिवन by our department in the last so many months. I said last time 6 months. And 6 months अशें वयर म्हाका दिसता जेन्ना हांव रेकॉर्ड चेक करतालो आमी केन्नाच दिवंक ना. We are going as per what is happening. केन्ना you see some people are going to some particular. You have to actually verify which department has given those permissions. You have to verify. And I have already written a letter to Honorable Chief Minister today to please instruct the respective officials. I have written, I just little draft करून आणि मुख्यमंत्रीकडे त्यांच्याकडे वेळ बी घेऊन त्यांच्याकडे पर्सनली मेळटलो की काय कडेन जे कितें अंदाजुंदी कोण तरी करता, जे कितें कोण विदाउट लॉ, विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रुल्स रेग्युलेशन्स जे कितें करता तेजेर कारवाई योग्य ते डिपार्टमेंटान आनी योग्य ते ऑफिसरान करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर रेस मागोसाचेर जे परमिशनां जे दिल्या हे हांव मंत्री जावपाचे पयलीं दिल्लें परमिशन. हांव मंत्री नाशिल्लो.
हे कन्वर्जन पयलीं जाल्लें, परमिशनां पयलीं दिल्ली, ते बी फायल हांवें मागून घेतल्या. मंत्री असतो म्हणून कितें जाय तशें हांव करूं शकना. हे दोन्ही प्रकल्प जे आहा हे दोन्ही प्रकल्पाचे सारखे व्हेरीफाय करून तेंचे कडेन सगळे कायदेशीर आहा जाल्यार काय ना, कितें आहा, केन्ना ह्यो जाली म्हणून हांवें हे सगळे ओडीटी संबंधी सगळी म्हायती काढून घेतली. कित्याक म्हाकाच खबर ना कितें कितें जालां तें केन्ना. तें लक्षांत आमी घेवंक जाय की हे केन्ना काय गोश्टी जाल्या, केन्ना कितें जालां, केन्ना हे परमिशन दिल्ल्यो, हे सगळे परमिशन परत एकदा तेजेर लक्ष घालपाचें हांवें ठरयिल्लें आसा. आनी म्हणूनच हे दोन्ही प्रकल्प जे आहा हे दोन्ही प्रकल्पाचे जे कितें आहा कायदेशीर आहा जाल्यार कायदेशीर आहा. जे प्रपोजल जे आसा हेंचे कितें आहा ते व्हेरीफाय करपाक म्हणून हांवें टीम धाडल्या आनी त्याच बरोबर DLFचे सगळे प्रपोजल मागून घेतल्या. जर DLFचे खंय कितें चुकलां तें म्हाका वेळ लागचो ना तेजेर कारवाय करपाक, पूण कितें आहा तें म्हाका सारकें तें कितें आहा तें सारकें पळोवपाक जाय. DLF व्हडली कंपनी असली तरी बी म्हाका व्हेरिफिकेशना खातीर आय हॅव कॉल्ड फॉर द फायल्स अगेन. I will verify, and if it is as per my satisfaction, as per the officer's recommendation to me, then I will see what is to be done. If it is not as per the recommendation and there is something not correct in that, there will be no permission or it will be invalid. This is my thought process. मुख्य सचिव पुनीत गोयल हांची बदनामी करची न्हय. ताणें एका इंचाची जमीन रुपांतरण करूंक ना. राज्य सरकाराची परवानगी घेवनूच ताणें जमीन खरेदी केला अशें म्हणीत मंत्री विश्वजीत राणेन तांकां क्लीन चीट दिली. एक हांव एक सांगूंक सोदतां, मनीस तेजो विशयच ना तो. जे विशय ज्या तरेन मांडला त्या तरेन त्यांनी कसलेच जमीन कन्वर्ट करून घेवंक ना. चीफ सेक्रेटरी हॅज नॉट कन्वर्टेड अ सिंगल इंच ऑफ लँड इन द स्टेट ऑफ गोवा. And as far as the chief secretary is concerned, he is an excellent human being and a good officer. केन्ना malicious campaign कोणती तेजे अगेन्स्ट चलयता, that is not acceptable. आणि हेजे बद्दल बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून मुख्यमंत्रीक लेखीत हांव धाडून दितलो की केन्नाच चीफ सेक्रेटरी कसलेच फेवर टाउन प्लॅन डिपार्टमेंट कडल्यान मागूंक ना. जर कोणी तरी ते काम करून घेतला आनी ते विशयान चेक केल्ले आसा ते कायद्या अनुसार जाल्ले आसा. पण योगायोग जेन्ना चीफ सेक्रेटरी राज्याचो कितेंय जर घेवपाक वयता ताका राज्य सरकाराचें परमिशन लागता आनी त्या राज्य सरकाराचें परमिशन तेणी घेतलेलें आसा. आनी म्हाका खात्री आहा की हे सगळे गोश्टी वेन एनी गव्हर्मेंट ऑफिसर हॅज टू प्रोक्युअर अ परचेज लँड ही नीड्स गव्हर्मेंट परमिशन अँड ही हॅज टेकन गव्हर्मेंट परमिशन. हळदोणे जमीन खरेदी प्रकरणात मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांकां घेराव घालपाक गेल्ल्या काँग्रेस शिष्टमंडळाक पुलिसांनी विधानसभा इमारतीच्या दारात आडयले. गोयल सचिवालयात नाशिल्ल्यान घोशणा दीत काँग्रेस फुडारी परतले. हळदोणा वाठारातल्या शेताची जमीन रुपांतर करून तीच जमीन मुख्य सचिवान परतून विकती घेतिल्ल्यान काँग्रेस शिष्टमंडळान पर्वरी मंत्रालयाचे घेराव घातलो. मात काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक मुखेल प्रवेशदाराचेर पुलिसांनी आडयले. मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची भेट जावंक नाशिल्ल्यान हो प्रश्न गरज पडल्यार आमी राज्यपाला मुखार मांडटले अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगले. तशेंच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सरकारा विरोधात मंत्र्याच्या मुखार घोषणा लेगीत दिली. जर मुख्यमंत्री आणि चीफ सेक्रेटरी जर भितर बसून जर ऐकता जाल्यार आता तो आमकां भितर सोडना. म्हाका दिसता हे सगळे गोंयच्या जनते मुखार हे आता येवपाक जाय. आमी आज हांगा आयिल्ले चीफ सेक्रेटरीक थोडे प्रश्न विचारपाक, कित्याक काल हांव अभिनंदन करता स्वप्नेश शेल्लेकराचे, कित्याक तेणें जेन्ना आमच्या मुखार हें हाडलें तेन्ना आमी इल्लें मातशें तातूंत खोलायेन इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी खुबशे भायर आयले. ते कितें की हळदोणेच्या गांवान एक प्रॉपर्टी विच इज 36/1 जी 1775 स्क्वेअर मिटर जी आसा ती जानेवारी 2024 करेक्शनाक एप्लाय जाता अंडर 17(2). पण जानेवारी 2024 ही तो करेक्शनाक घालता आणि ती करेक्शनाक कितें घातल्या हो आता रिजनल प्लॅनाची कॉपी. म्हणजे सरकार कशें गोंयकारांक फटयता ते एक क्लासीक उदाहरण. रिजनल प्लॅनान 36/1 दाखयला कितें पेडीफिल्ड. ही पेडीफिल्ड प्रॉपर्टी ही पळय जी रेड मार्क केल्या दॅट इज पेडीफिल्ड. आणि 17(2) अंडर जे कन्वर्जनाक पळय तांणी घातला थंय तो सांगता ऑर्चर्ड म्हणून. जे तांणी असेंब्लीचो जो LAQ आशिल्लो त्या LAQआक जे डिटेल्स दिल्या
त्याचे आम्ही डिटेल्स हाडल्या. ते LAQ-आन सिरियल नंबर 250 सिरिल मेंडोन्सा ह्या नावाचेर एप्लिकेशन वता अंडर 17(2) आणि कितें दाखयता फ्रॉम ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट. सो हे ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज न्ही. जो मंत्री पळय सदां हड्डे फोडून सांगता पळय इन द असेंब्ली की ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज, ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज. दिस इज नॉट ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज की प्रॉपर्टी पेडीफील्ड आणि तुझे डिपार्टमेंट उत्तर दिता की ऑर्चर्ड म्हणून. सो दिस इज क्लियर वायलेशन. ताज्या उपरांत वॉच सेक्रेटरी, वॉच चीफ सेक्रेटरी जो TCPचोय सेक्रेटरी आसा, हे अंडर 17(2) एप्लिकेशन अप्रूव्ह जाता फॉर करेक्शन. तो जागो सेटलमेंट जाता आणि एप्रील म्हयन्यान सॉरी नॉट मे म्हयन्यान 18 मेक एक सेल डीड रजिस्टर जाता. आणि सेल डीड कोणाच्या नावार? सिरिल मेंडोन्सा अँड पुनीत कुमार गोयल. वो कोण पुनीत कुमार गोयल? वो गोयचो चीफ सेक्रेटरी न्ही. आणि तो कितें करता? आपल्या चल्याक पॉवर ऑफ एटर्नी दिता आणि चल्याक वो डॉक्युमेंट एक्झिक्यूट कर म्हणून सांगता. आता दुसरे ताणें म्युटेशनाक एप्लिकेशन घातला. वो सरकार आणि वांचो मंत्री सांगता की आम्ही म्युटेशन एप्लिकेशना एका दिसान प्रोसेस करता म्हणून. कालूस बाब हे सगळं तुमचे कॉन्स्टिट्युशन जाल्यार ते तुमकां पयलीं हांव एक सांगू सोदतां. हे सगळे दिसा चलत ते तुका आमकां सर्टिफिकेट येता उलोवपाक गरज ना की BJP फुडें सोडला फकत गोंय काबार करपाक. असेंब्लीन हांवें काडलोलें ते लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट काडलो तेन्ना हांवें सांगलोलें तूं शेत कन्वर्ट करून दितात म्हणल्यार फार्म हाऊस कल्चर येतलें. आनी फार्म हाऊस आमकां न्ही. तुम्ही जाणा व्हडले मोठे मनीस पयशाचे मनीस. आनी हांव पासून फार्म हाऊसांक गेला नॉर्थ इंडिया. कितले फार्म हाऊस आहा? सामके पॉश फार्म हाऊस ते. सो असले फार्म हाऊस कल्चर हिंग येतले आमचे गोंय आनी गोंयकार काबार जातले. सेकंड तुम्ही पळयले हे असेंब्ली सेशन हांवें ओपोज केल्ले ते बोनो वॅकन्सी आनी एस्टेट एक्ट. हांवें म्हणलो दीस इज ऑफिशियल लँड ग्रॅब म्हूण सरकार चोरू सोदता. सो दीस इज वॉट इज पेनिंग अस. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सरकाराच्या जमिनीत सरकारी प्रकल्पाक विरोध जावप हो खंयचो न्याय असो प्रश्न मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विचारला. कुडचिरेच्या लोकांचेर ताणें तिडक काडली. कुडचिऱ्या जावपी हो प्रकल्प कोयर प्रकल्प न्हय जाल्यार C&D प्रकल्प आसा अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करून विरोधक कुडचिरेच्या लोकांक भडकयता असो आरोप केलो. वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळा वतीन जावपी प्रकल्पा वयल्यान कुडचिरे गांव पेटून उठले उपरांत बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वादाचेर भाश्य केले. फाटल्या बिरेस्तारा भू सर्वेक्षणा वेळार कुडचिऱ्यात तणाव निर्माण जाल्लो जाल्यार आयतारा जाल्ले खासा ग्रामसभेत कुडचिरेच्या लोकांनी शक्ती प्रदर्शन करताना नियोजित प्रकल्पाक खरविरोध केला. गावात गोंय प्रकल्प नाकाच अशी कुडचिरेच्या लोकांची भूमिका आसा. तसो थारावय आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत लोकांनी एकमतान पास केला. गोंयचे उदरगती खातीर लोकांनी सहकार्य करचे असो उलो लेगीत मुख्यमंत्र्यान मारलो. गोंयचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा. बारीक सारीक कितें दिसता ते प्रोजेक्ट आडोवपा खातीर बरेचशे जाण विरोधाक ना थंयच्यान उठून येता. हांवें कित्याक सांगता म्हणजे पयर आमी कुडचिरे जर आमी कन्स्ट्रक्शन वेस्ट ट्रीट करपाचो आमी ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट घालिना. आनी सरकाराची जागा एक तर सरकाराच्या जागेक तुमी चिरे खणी मारतात. इनलिगल तुम्ही चिऱ्या खणी काडटात, तुम्ही चिरे काडटात आणि आम्ही आमच्या जागेर वतात जाल्यार तुम्ही आडून येता. हे उद्योग हे म्हणजे आमच्या जागेर आमकां रायट ना. आमी तुमची घरां काड म्हणूंक ना. बरीचशी मोठी प्रकल्प कितें हो समजून तरी घे. आमकां खंय कचरो हाडून उडोवपाचो ना. आनी सालिगांव सारकेल्या कचऱ्याचो प्लांट वचून पळयात ही 5 स्टार फेसिलिटी कचरो ट्रीट करपाक सुद्दां आमकां थंय आशिल्ल्या ऑफिसांनी येयल्ले 5 स्टार फेसिलिटी. आज फॉरेन कंट्रींतल्यान लोक सालिगांवचो प्लांट पळोवपाक येता. मुद्दामून कोणी वचून पळोवचो कोण म्हणटना ते कचरो ट्रीट जाता म्हणून. काकोड्याचो प्लांट वचून पळयात ज्या जाग्यार आमी कचरो सुद्दां व्हरून उडयता आनी ट्रीट करता थंय तेजो वासूय येयना. पण आमी कुडचिऱ्यान बांदपाक आयल्या तो आमचो जो कन्स्ट्रक्शन लोक आपले आतां घरां मोडटा आनी उरलेल्या व्हरोन ताच्या रस्त्याक तेंकोन वचता. आनी गोंय हे टुरिजम स्टेट आसा. गोंयांत लोक कित्याक येता? लोकांक हिरवेगार गोंय पळोवपाक जाय. लोकांक हो सैम अनुभवपाक जाय. लोकांक रस्त्यार येता वयता आसतना सुंदर दिसपाक जाय. तुमकां कचरो हाडून उडोवपाक न्ही.
म्हणजे माझें घर व्हडलें काय उडयत एक कचरो पाड पडना ते बाकीच्यांचे कितेंय ना ही मनोवृत्ती जाल्ली आसा. ह्या मनोवृत्तींतल्यान लोकांनी भायर सरपाक जाय. तो सुद्दां कचरो आमी म्हणटा की आमी घेता आमकां ट्रीट करता पण जागो जाय आमकां. आनी जागो जाय तर सरकाराच्याच जाग्यार करतले आमी, लोकांच्या जाग्यार कोणाचें करूंक शकना. म्हणून कुडचिरेन गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा. तो पंचान घेवन सगळ्यांक मेळ्ळो. पंचान आमी एक्सप्लेन केलें अरे बाबा तो तुमकां त्रास जावपाक विरोधकाचे कित्याक विरोधकाक फक्त आडोवपाची मनोवृत्ती आसा. थंय जे आडोवपाक गेले तांकां खबर आसा सत्तेन आमी केन्ना येवचे ना, निवडून आमी केन्ना येवचे ना. बेश्टेच कितें तरी आमदाराक म्हणपाक जाय म्हणून थंय वचून गाडी ठेवप हे तेंच्यांनी सुरवात केला. सगळ्या प्रोजेक्टांक पळयात तुमी. तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बुधवारा शिक्षकां खातीरचे मुख्यमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार जाहीर जाल्यात. अंदूच्या वर्सा वट्ट 7 शिक्षकांक हे पुरस्कार दितले. महेश कशाळकर, प्रतिमा गांवकर, सुधीर नायक, ज्योती सिनारी, शिरीश कुमार आमशेकर, शिरीश भिडे आणि विठ्ठल पार्सेकर ह्या 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाला. गोयच्या 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वरिष्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाल्यात जाल्यार ते शिक्षक जावन आसा महेश चंद्रकांत काशाळकर, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टीचर मोपा पेडणेचो, प्रतिमा प्रकाश प्रभुगांवकर, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल टीचर पैगिणी काणकोणा हांगा, सुधीर तुकाराम नायक, ड्रॉइंग टीचर सातेरी विद्या मंदिर इब्रामपूर पेडणे, ज्योती वेंकटेश सिनारी असिस्टंट टीचर रमाकांत नायक मेमोरियल गव्हर्मेंट हायस्कूल सुल्ला बिचोले, शशिकुमार विनायक आमशेकर हेडमास्टर स्वस्तिक विद्यालय प्रियोळ माड्डोळ. तशेंच हायर सेकंडरी टीचर कॅटेगरीन शिरीश भिडे देंपो ग्रेड 1 टीचर देंपो चॅरिटेबल ट्रस्ट देंपो हायर सेकंडरी सांताक्रूज. हायर सेकंडरी प्रिंसिपल कॅटेगरीन विठ्ठल अंकुश पार्सेकर प्रिंसिपल डॉक्टर आंबेडकर हायर सेकंडरी स्कूल कोलवाळे बार्देस गोवा. सो हे आशिल्ले 7 टीचर जेंकां वरिष्ठ मुख्यमंत्री वरिष्ठ गुरू पुरस्कार फावो जाल्ले. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आसनोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळाराय मापारी हांचें नांव दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केल्या. आसनोडे मुळगांव ह्या प्रलंबीत 4 लेन बायपास रस्त्याची बुनयाद घाले उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुख्य सोयरे म्हणून उलयताले. असनोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याक गांवचे सुपूत हुतात्मा जाल्ले पयले स्वातंत्र्य सैनीक बाळाराया मापारी हांचें नांव दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. स्टेट हायवे 1 खाला बांदपी असनोडेच्या 4 लेन बायपास रस्त्याची बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी डिजिटल पद्दतीन बुनयाद घाली. ह्या बायपास रस्त्याचेर सुमार 3 किलोमीटर अंतराच्या कामाचेर 160 कोटी रुपये खर्च येतलो. बुनयाद घालपाच्या सुवाळ्या वेळार मंत्री निळकंठ हळर्णकार, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेट हांचे सयत हेर हाजीर आशिल्ले. 4 लेन आसनोडा बायपास ह्या नांवापेक्षा स्वर्गीय बाळाराय मापारी असं या रस्त्याचें नाव आसतलें. आनी पुराय आनी सदोरी ज्यांनी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात आमकां योगदान दिलें आसनोडेचो सुपुत्र आनी गोंयच्या इतिहासांतलो पयलो म्हणजे शहीद जावपी जर कोण आसत जाल्यार बाळाराय मापारी आसतले. तांचें नांव ह्या रस्त्या खातीर आज आमी जाहीर करता. आनी हें सांगता आसतनाय बी म्हणजे हॉस्पिटलां खातीर म्हाका दिसता ही अभिमानाची गजाल आसा की ज्या पद्दतीन बाळाराय मापारी सॅक्रिफायस केलें. आमी थोडीशी जागाच दिल्या पण बाळाराय मापारीच्या नांवात सुदोतीत रस्तो जो आसा तो आमी उडास दवरतले, याद दवरतले. तांचें डेडिकेशन तांचें शहीद ह्या गोंया खातीर जाल्लें आसा. प्रोजेक्ट कंप्लीट केन्ना जातलो त्या वेळाचेर म्हाका दिसता बरेच लोक जे आसात हे बिचोली मतदारसंघ आसा, बिचोली तालुका आसत, सत्तरी तालुका आसत, बार्देस हाच्या भायर गोंयभरले लोक जे आसात ते केवळ सेल्फी घेवपाक लागून येतले. कितल्या तरेचे ब्युटिफूल अशे प्रोजेक्ट जो आसा जातलो. आनी खऱ्या अर्थान एक बरी गोष्ट जाली कारण चवथीक 2-3 दीस उरल्या. बिचोली तालुका आसत, सत्तरी आनी बार्देस तालुका ह्या तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक एक बरे तरेचे गिफ्ट मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आसा ह्या बायपासाच्या माध्यमांतल्यान. आनी म्हणून आमी सगळ्यांनी मिळून हाचो आनंद जो आसा तो आनंद आमकां सगळ्यांक मेळटलो. पण हे सगळें करता आसतना आमी विचार करपाक जाय की एखादो प्रोजेक्ट जे वेळाचेर करतात त्या वेळाचेर विविध अशे 100% सगळ्याच लोकांक सॅटिस्फाय करपाक शकना. एखादो एक कोण तरी त्या विशयाचेर फुडें वतात, कोण तरी तेजेर क्रिटिसायज करता
पण एखादे क्रिटिसिजम ज्या वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर आमी सुद्दां त्या क्रिटिसिजमाक त्या तरेन उत्तर दिवपाची गरज आसा. हे जे सगळे प्रोजेक्ट जातात ते आमच्या लोकां खातीर जातात, आमच्या खातीर जातात आणि जेन्ना आमी लोकां खातीर सरकार आमचो प्रोजेक्ट करता तेन्ना तुमकांच त्रास करून तुमचो तरी प्रोजेक्ट करा ही आमच्या सरकाराची वृत्ती ना. तुम्ही जर पळयशात खास करून जेन्ना रोड डेव्हलपमेंट जाता, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटलो काय तो बीजेपी जाता, तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो आसूं की स्टेट गव्हर्नमेंटाचो आसूं. पण कशें आसता तेन्ना मागीर लोक बारीक कितें जालें इतले डिस्प्रोपोर्शनेट करता. आज तुमकां खबर आसतलें ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार 160 कोटी मोडटा. 160 कोटी हो काय कमी अमाउंट न्ही, हो सरकाराचो येतो व्हडलो अमाउंट जेन्ना सरकार मोडटा. आणि आतांच तुम्ही सगळ्यांनी प्रेझेंटेशन पळयल्या. हो जर रस्तो जाय एक म्हणटा ते म्हापशासून तुमकां जर बिचोले येवपाक जाय तुमचे डिस्टन्स सेव जातले. दिवचलच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. बाटलेच्या रस्त्याची परतून अवतिकाय जाल्या. मे म्हयन्यात घातिल्लो हॉट मिक्सिंग पयल्याच पावसात व्हांवून गेलो. सप्तका पयलींच घातिल्ल्या पेवर्सांचो खुळखुळो जाला. संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाय करपाची मागणी विरोधकांनी केल्या. परत एक फावट भाटलेच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. जुनात केल्लो हॉट मिक्सिंग पयल्याच पावसान व्हांवलो. आतां हालींच रस्त्यार घातिल्ल्या पेवर्सांचो खिळखिळो जाला. बेजबाबदार कॉन्ट्रॅक्टराक तशेंच अभियंत्याक निलंबीत करपाची मागणी आदलो महापौर उदय मडकयकारान केला. हो रस्तो न्ही मेच्या 21 तारखेक कितें हॉटमिक्स केल्लो आनी तो जून 10 तारखेपर्यंत सगळो व्हांवून गेलो. म्हणजे जवळ जवळ 50 दीस सुद्दां हो रस्तो टिकलो ना. हॉटमिक्स रोड मागीर सगळे मिडियांनी म्हणजे तुमी सगळ्याच मिडियांनी हांवें बोवाळ केलो, मिडियान बोवाळ केलो आनी इतके खड्डे लोक पडू लागले, लोक इंजर्ड जावं लागले, लोकांक त्रास जावं लागले. शेवट हांवें RTI मागलें की हांवें चिंतलें की हे कशें सुदारपाचें ना म्हणून, कित्याक हे वर्स्ट डिपार्टमेंट जाल्लें आसा PWD म्हणटा ते. रायट टू इन्फॉर्मेशन मागल्या बरोबर हांकां खंय तरी जागे जाले आनी बेगीन बेगीन हाडले आनी पेवर्स बसयले. पेवर्स बसयतात तेन्ना हांवें रातचे तांकां सांगिल्लें, रातचे 12 सुमार तेंच्यान स्टार्ट केलें. तेन्नाच सांगलें की बाबा तुमी बसयता ती पद्दत सारकी ना म्हणून, हे पयल्याच पावसान वतलें म्हणून. 8 दीस पावस पडलो ना आनी जेन्ना 9व्या दिसा पावस पडलो त्या बरोबर एका पावसा भितर सगळे पेवर्स हे सगळे हालू लागले आनी खंय तरी हांचे अशे पेवर्स वयर उखल्लेले आसा. कंटिन्यू डेली सद्या कोण एक्सिडेंट जाता. फाटल्या दिसांनी जाले 8 दीस जाले कोण त्योच एकटो पडलो तेजे सगळे फुटले, तो अजुनूय सारको जावना. मग ताका तकलेक मार बसला. म्हणजे हे लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा. लोकांक म्हणजे बरे भशेन लोकांक हे जगपाक दिना. म्हणजे इंजिनियर सगळे PWD मातल्या. हांवें गोवोरमेंटा कडेन मागलां आनी परत एकदां मागता की जे कोण इंजिनियर हांगा रोड जावं पेवर्स बसोवपाक जे कोण इस्टिमेट केल्लो, जो कोण इंजिनियर जबाबदार आसा तो JE जावं AE जावं EE जावं नाजाल्यार चीफ इंजिनियर जावं हांकां इमिजिएटली सस्पेंड करचें म्हणून. आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो कोणी काम केला तो कोण फोंडेचो कोण तरी खंयचो तरी ताका ब्लॅक लिस्टार घालचो म्हणून, हेच्या फुडें ताका कामाच दिवची न्ही म्हणून. हफ्ते पावयतात म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरांक कोणाचो भंय उरूंक ना. भौशीक बांदकाम पयशे खावपाचें खातें जावन रावलां. आंबाच्या अमित पालेकराचो आरोप. सो PWD खा ते म्हणटा ताका सदांच. PWD खा आनी ते स्वता चीफ मिनिस्टरान आपल्या कडेन दवरला, ते खावपाकच दवरला अशें म्हाका आतां दिसपाक लागला. कारण परिस्थिती अशी आसा की चीफ मिनिस्टर जेन्ना आज म्हाका दिसता फक्त जिबली उखलता आनी तयाक लायता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. ऑल आर एक्सिडेंट विक्टीम बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन ऑफ रोड. लोकांच्यो गाडयो पाड जाल्या गोंयांत, लोकांची हाडां खिळखिळी जाल्या, सरकाराक पडून गेल्ले ना. जे रस्त्याच्या नांवार जे कितें आसूंक जाय आशिल्लो डामर म्हणटात तो सुद्दां दिसना अशी परिस्थिती आसा. चीफ मिनिस्टर शूड एपॉलॉजायज टू पीपल ऑफ गोवा दॅट ही हॅज लायड टू पीपल ऑफ गोवा की आपूण चवथी मेरेन की सगळे रस्त्याचे खड्डे भरून काडटलो म्हणून. यू कांट पॉसिबली डू इट. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज करप्शनान PWD इतली बरबटल्या, कॉन्ट्रॅक्टर इतले माजल्या की तांकांय आतां दिसूंक लागलें की चीफ मिनिस्टराक आमी केकी कोत काडना म्हणून. कारण प्रत्येकाक हप्ते वता म्हणून. आय थिंक दीस इज द रियालिटी ऑफ गोवा टुडे. पणजेच्यान वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या बीग फूड म्युझियमात फातराचेर पितारिल्ल्या मिराबाईच्या शिल्पाक 30 वर्सां पुराय जाल्या. महेंद्र आल्वारीस ह्या कलाकारान ह्या शिल्पाचें काम 1 ऑगस्ट 1994 सुरू करून ते 5 सप्टेंबर 1994 म्हळ्यार 30 दिसांत पुराय केल्ले. गोंयचे हे मिराबाईचें शिल्प म्हळ्यार भारतांतली सगळ्यांत व्हडली फातराचेर पितारिल्ली शिल्पकला म्हणून वळख आसा. गोंयच्या बीग फूड म्युझियमात फातराचेर पितारिल्ल्या मिराबाईच्या शिल्पाक वट्ट 30 वर्सां पुराय जाल्यात.
महेंद्र आल्वारीस या कलाकारान हे शिल्पकाम 1 ऑगस्ट 1994 सुरू करून 5 सप्टेंबर 1994 म्हळ्यार 30 दिसात पुराय केल्ले. गोंयच्या ह्या मिराबाईची शिल्पकला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डान भारतातले सगळ्यात व्हड फातराचेर पितारिल्ले शिल्प म्हणून नोंद आसा. आयकुयात हे शिल्प घडोवपी कलाकार महेंद्र आल्वारीस हांचो अणभव. आतां स्टार्ट करतना कितें तें एक खडप आशिल्लें. हे खडपार ड्रॉइंग करपाक हेदी कार्विंग करपाक वॉज अ लिटल डिफिकल्ट. सो पयलीं पेपरार हांवें ड्रॉइंग केलें, ताका ग्रीड घातली, ग्राफ घातली. तो ग्राफ हांगा रिप्रोड्यूस केलो एट अ लार्जर स्केल आनी ताजेर ड्रॉ केलें आनी काम स्टार्ट केलें. मागीर सकयल पळोवपाक इल्लें प्रॉब्लम जावपाक लागलें, मिन्स कशें कितें डेप्थ कशें आसा कितें. सो सायडीक एक झाड आशिल्लें, ताका निसड लावन एक ताका माशिलचें हें केलें माचान तें बसून पळोवपाचें. आतां पयल्यान दिसलें हें सारकें ना, तें नोट करपाचें, सकयल येवपाचो, परत कामाक लागपाचें. गोमंतक आनी विकेंडर मेळटालो आयतारचो, ताजेर पयलें फूल पेज आमकां कवरेज दिली. रॉक डायस, जोकी ग्रासियस आनी इलिदिओ नॉरोना हे 3 जाण येवन चॅक करून ताणें हें केलें आनी लिम्का बुकाचें सगळे डिटेल्स बी दिले. दॅट वॉज द फर्स्ट पब्लिकेशन स्प्रेड आउट आमकां पयलो मेळटा. आतां आज 30 वर्सां कंप्लीट जाता. सो हे 30 वर्सांनी गोंयांक कितें आसा वता तें आमकां कळपाक दिश्टी पडटा. ताजेर एक आर्ट करप म्हणजे एक समथींग रिलेटेड टू गोवा अशें जाता, मडक्यान हाडचें पडटालें. हांगा टूल्स तेन्ना पावर टूल्स म्हणटा तें आमकां खबरच नाशिल्ली. हांवें टूल्स यूज केले ते दाखयत तुका. आतोडी, शेणी, पिकास, पाड हे सगळे टूल्स म्हाका जाय तशे डिझायन करून केल्ले. आयचे दिसा भितर म्हाका दिसता जशे रिकॉर्ड सांगतात तशें हो इंडियेचो, गुगल सांगता की हो इंडियेचो सगळ्यांत व्हडलो आनीक वर्ल्डाकय बी हाज्या व्हडलो लॅटरायटाचो स्कल्पचर ना अशें दिसता. खुबशे स्कल्पचर आसात, म्हणजे पंचामळ आसतले आनी वेर्णां आसतले, अशे वेगवेगळे आसतले, पूण येदो व्हडलो स्कल्पचर खंयच ना. आनी आयज हाका 30 वर्सां पूर्ण जातात. महेंद्र बाबान हाजी खुबशी देखरेख घेतल्या आनीक आतां जवळ जवळ 3 कोटी लोकांनी हो स्कल्पचर हांगा येवन पळयल्लो आसा. म्हणटकीर टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुंभोरकार. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल